जयल हो जो मुद्दो आसा तिसरो की मायनींग बंदी उपरांत जी रिणां घेतिल्लीं ताजी प्रिंसिपल रिपेमेंटाचो काल ताणें उलोवनूय दाखयलें की दॅट लूक लायक वन ऑफ हिज बिगेस्ट वरीज. कारण प्रिंसिपल रिपेमेंटा येता आतां आनीक ऑलमोस्ट 3,000 कोटीच्या वयर हें बर्डन आपल्याचेर पडटलें ह्याच वर्साक प्रिंसिपल प्लस इंट्रस्ट. हेंय ताणें उलोवन दाखयलें. हाव डू यू लुक एट इट? आर वी इन अ पोजिशन टू हँडल दॅट? Of course, we are not in a position to handle that, but CM तो हे काढलो की borrowings have been within limits. तो म्हणटा सदांच म्हणटा तो की borrowing the upper limit is 2,400 crores or something. They have borrowed only 1,000, half of it. So that is fine. Borrowings is fine, but what are you going to do with the principal amount which is growing? Which interest, is now, yes. Yeah. Now it is interest plus principal that will come for repayment from this year onwards. And unfortunately, the government is availing of further loans to Yes. pay that back. So now we are in a very dangerous cycle. Dangerous zone. So I don't know how, unless there is major revenue earning, maybe through mining, which they are going to get, or some other revenue stream. Even MOPA's revenue, we said 100 crores, but unless MOPA's all 3 phases become operational, तसो तो रिणाक आदार करपाक रेव्हेन्यू येवपाची परिस्थिती ना. No. They are in मोपाचे 3 फेजीस ऑपरेशनल जातकीर बी घडये मातसो आदार जाय. कितलो जातलो प्रमोद? जावन you can say 200. So now we are practically in a very dangerous cycle. Very dangerous cycle. In terms of finance, of course, we could see that there is a discomfort. खरेंच आसा, and the big worry is some kind of a finding he'll have to find his way through. The biggest takeaway for him in this entire meeting was all this, like staff selection commission. He was very confident, and the way he actually presented that before us. Yes, there was not even an iota of doubt in his mind. That that he is going ahead with that. आणि ही इज ऑल्सो व्हेरी हॅपी द वे इट इज गॉन अबाउट. तो कशें म्हणटालो की स्टुडंट्स खूब जाण येयले अशे कॅन्डिडेट्स आनीक म्हणपाक लागले की आपण बरें केलां आपण आनी अशें केलां तशें केलां, बिकॉज इमिजिएटली यू आर गेटिंग युअर रिजल्ट. सो दॅट इज अ व्हेरी गुड सायन फॉर गोवा ऑल्सो अँड फॉर CM ऑल्सो. रिणाचे कशें आसता, अंदू रीण घेता तेजे 10 वर्सांनी पण ती 10 वर्सां इंट्रस्ट बरीच आसता. पण मेनी चडशे टायम अशें जाता की जो मुख्यमंत्री रीण काडटा तो ते फारीक करपा आसना, दुसरो फारीक करता. हे पावट कशें जालां, तर प्रमोद सावंताच्या टायमार तर BJPचेच रीण, पण मुख्यमंत्री दुसरे आसले त्या टायमार. पर्रीकार आसलो, सरकार त्याच पक्षाचे, पण हय त्याच पक्षाचे आसले. आनी मायनिंगाची बंदी वेळार ती रिणां, आनी आतां ताका ती 350 ते 400 कोटी आसतले न्हू, पण 350-400 कोटी म्हयन्याक पडटले ताका. म्हणजे तेणी काडले ते रिणाचे ताका इंट्रस्ट भरपाक जाय, प्लस हो प्रिंसिपल ताका भरचो पडटलो. ऑलमोस्ट 3,500 कोटींचेर पावतले. बरोचसो फटको त्याच्या रुटीन आपल्या प्रोजेक्टाक वा स्टेटीचे जे डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट ताका ते रेव्हन्यू अंडर येवपाक जाय. दुसऱ्याची रिणां, पयलींची रिणां फारीक करपाक ताका भरचें पडटलें. आनी तो तेणी स्वता फायनान्शियल जे थोडे रिफॉर्म्स केल्या. खुबशीं रिणां तेणी जी ही न्हू, जर बाकीची रिणां दुसऱ्या सोर्सांतल्यान घेतलेली ती चड इंट्रस्टाची आसली तेणी कन्वर्ट केली आनी रिस्ट्रक्चर करून कमी इंट्रस्टाची की आपण थोडी प्रोजेक्ट बेस्ड लोन्स घेतल्या ती नाबार्डा कडच्यान घेतली, विच इज एट 3%, 4% इंट्रस्ट. दॅट यू मेन्शन. ह्यो गजाली तेणी केल्या त्यो कमी रेटीन घेतल्या आनी तेजे स्वताच्या टर्मान तितले रीण जायना. म्हणजे फुडें एक वेळ तेच कंटिन्यू जालें नाल्यार दुसरे कोण येयले तेजे टर्माची जी 10 वर्सां उपरांत मेळटली पूण ती रिणां कमी आसतली, पण एका सद्या तेजे टर्मान चड फारीक करची पडटली. कमी जावचीच ना ती, बिकॉज दे आर पायलिंग ऑन, दे आर एडिंग ऑन द बॅकलॉग. दिस इयर इफ आय रिकलेक्ट इट प्रॉपरली, ही सेड दॅट ह्या वर्साचें आपलें रीण वील गो अराउंड 2,200 crores म्हणून. ही इज मेकिंग अ पॉयंट दॅट इट वील बी वेल विदीन द लिमिट, बट it is still 2,200 crores. So 10 years down the line कोणाक तरी हे 2,200 कोटी घास करून पे करचे पडटले, प्लस इंट्रस्ट प्लस बिकॉज इट्स अ डेंजरस सायकल. कारण आज मेरेन कशें आशिल्लें, जे 2013 लोन घेतिल्ले मायनींग बंदी उपरांत 2012 ताजे आमी इंट्रस्ट पे करताले. आतां प्रिंसिपल रिपेमेंटा आयला आनी ही 1 वर्साची न्ही, आतां ही एवरी इयर सायकल सुरू जाल्या. दर वर्साक हे रिपेमेंट येतले आतां. सो इट्स अ व्हेरी व्हेरी डेंजरस फायनान्शियल सायकल वी हॅव रीच्ड नाव. कांय जाण प्रमोद नशीब घेवन येतात म्हणटा पळय, तसो प्रकार ह्या सरकाराचो जाला. हेचें नशीब बरें सरकाराचें. पळय आतां ताणें सांगलें काल CMान की आमी चडशे आतां लोन जे आसात प्रोजेक्ट लोन्स बीन ती नाबार्डा कडल्यान हे करता म्हणून. फायन, बरें आसा.
पूण फाटल्या 2-3 वर्सांतलो तुवें जर रिकॉर्ड जर पळयलो जाल्यार जीएसटीचो जी येणावळ गोंयांक आसा ती सॉलिड वाडलेली आहा ती डबलान जाल्या जीएसटीचो आमकां सेंट्रला कडल्यान जर पयसो That is why he is- तो जालो डबल But Panduranga- मायनींग आतां ती बंद आशिल्ली ताची आतां तुवें काल तेणें सांगलें की आपण 18 डम काडल्या म्हणून विकपाक Still, तो पयसो आतां सगळो ट्रेजरीन येवपाचो still Panduranga he had to still go for 2,200 crores न्ही this year. हय सो तागेलो बर्डन म्हळ्यार तूं म्हणटा तशें की तो 100 रुपया रीण काडपाचो ताणें 70 रुपया काडलें रीण. हय That is what we are talking about when we are म्हाका- talking about the हातूंत म्हाका health of major the काय economy, दिसना. right? What he is saying is the borrowing is to repay the old loans. No, now it's a very dangerous cycle. That's what I'm तो saying. कंटिन्युअस प्रोसेस असता हय. पण इतले काय लोड तेजेर वचना कारण तेणी जे रिफॉर्म तेणी जे सांगलो लौकिकान रिफॉर्म जे केल्यात आतां एग्जाम्पल तेणी लँड हेचो जो आसा आपणे आमी जो प्लॉट किंवा फ्लॅट जे लोक घेतात ताची जी फी आसा ती अप्रॉक्सिमेट 600 करोड येतली ती तेणी जे नवीन रिफॉर्म केल्या त्याच्या प्रमाण ती revenue डबल mobilization जातली जाला. 1200 जातली I am not doubting that revenue mobilization झाला. Revenue mobilization झाला, but that revenue mobilization would have been a good indicator if the principal repayment had not come for जीएसटीचो फायदो maturity. Yeah. जीएसटी जो डेस्टिनेशन बेस्ड टॅक्स म्हणटा जे भायले स्टेटीचे प्रोडक्शन करता आनी तेजो जर त्यो विकता गोंयांत जाल्यार तो टॅक्स कंपोनंट पयलीं त्या स्टेटीक वयतालो तो Correct. आतां IGST म्हणून ह्या स्टेटीन तितूंतल्यान आमचो कंपोनंट खूब वाडटा. गोवा स्टेटीचो आनी गोवा सर्वीस प्रोवायडर हें आनी तितून हांगासर यूज जाता पण प्रोडक्शन जायना तरी आसतना आमकां तो टॅक्स रेवेन्यू मेळटा IGSTंतल्यान सो तितूंतल्यानूच तो GST रेवेन्यू आमचो वाडपाक लागला पण तातूंतल्यान तागेलो हो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता प्रिन्सिपल रिपेमेंटाचो. तो तेका फाटले जे 10 वर्सां उपरांतचे 10 वर्सांनी भरपाचे आतां सुरू न्ही ती सायकल. सो ती सायकल जी तेगेली ती हरशी म्हणून सुरू आसली पण पयलीं मातशें कमी आसलें इन- सो आतां ते interest एकदम आशिल्ली. ह्या तेका फुडल्या 2-4 वर्सां तेका ते एकदम भरमसाट आसतलें की म्हयन्याक 300-400 कोटीच्या म्हऱ्यान वयतले मागीर जेन्ना अंदूचे लोन 10 वर्सांनी येतले म्हणजे 2.5 कोटी म्हटल्यार तेका ते प्रिन्सिपलूच भरपाक जाय आनी डिवायड बाय 12 करून 2,500 कोटीचे तेका तितले कमी पडटा म्हणजे फूल त्या टायमाचे Correct. सीएमाक ते तितले म्हयन्याक कमी पडटाले तितली कमी लोन आतां ह्या Correct. सरकारान घेतले Correct. कारण प्रिन्सिपल अमाउंट तितलोच कंटिन्यू इंट्रस्ट तेणी भरला सो ते पायल अप जायना इंट्रस्ट तो घेता ते दुसऱ्यान भरता म्हयन्या बरोबर. सो ते फक्त प्रिन्सिपल अमाउंटूच तेन्ना सो भरता आतां अकस्मात ताका जो प्रिन्सिपल अमावंट पे करचो पडटलो ते फाटल्या एटलिस्ट 10 वर्सांचे लोन जे आसा ते फुडले 10 वर्सां ताजो प्रिन्सिपल रिपेमेंट चालू तो उरतलो. चालू उरता म्हयन्या करेक्ट. सो दॅट इज अ व्हेरी चॅलेंजींग सिच्युएशन फॉर हिम.